स्टेटमेंट केलो की वेस्ट मॅनेजमेंट ते सारखे करिना फंक्शन चलना मिटींग जाली कितें डिस्कशन Solid Waste Management Corporation was formed to see that waste collection should be happening on daily basis by all village panchayat आणि मॉनिटरिंग एजन्सी त्याची जी आहे ही सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्मूच जाल्ले त्या खातीर आणि प्रत्येक पंचायत सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्ट करतले म्हणजे वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट सेपरेट आणि दे वील हँड दिस ओवर टू सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इन सालिगांव सावथाचे आहा पळय ते इन काकोरा बट अशें ह्या दिसांनी आमी पळयले गेली 1.5 वर्स जाले हे सारकें कलेक्शन जायना वेदर इट इज द साऊथ गोवा हे आमचे नॉर्थाचे पंचायती आहा पळय त्यो म्हणजे थिंगासर कॉर्डिनेशन बिटवीन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी पंचायत नासले आदी स्टार्टींग बरें जातालें म्हणजे आमी फॉर्म केला पळय तेन्ना एकदम बरें वेस्ट येताले कलेक्टीव वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट सेपरेट येताले कलेक्टीव कलेक्शन मेकॅनिझम वॉज व्हेरी गुड आतां सेक्रेटरी ने येयले सरपंच आदले चेंज जाले ने येयले मेंबर्स ने येयले कोणें इंट्रस्ट दिवंक ना तेजे त्या खातीर चीफ मिनिस्टराक आमचो रिक्वेस्ट आसलो की तुमी मिटींग आपयात आनी ही मिटींग एवरी सेकंड मंथ जावपाक जाय म्हणजे 2 म्हयन्यांनी एकदां ही मिटींग जावपाक जाय टू पूट एवरीथींग इन प्लेस सो हे जाग्यार घालपा खातीर ही मिटींग आयज जाल्ली आयज CMन सगल्यांक बरे भशेन एक्सप्लेन केल्लें की ट्युरिजम आमची स्टेट आनी कचरो दिसप रोडाचे सायडीक नल्ल आनी बिचाचेर शेकाचे सायडीक रोडाचे सायडीक हे एकदम वायट म्हणून ट्युरिस्ट आर गोईंग शूड नॉट गो वीथ बॅड मेमरीज लुकींग एट ऑल द वेस्ट ऑन द रोड सायड अशें कलेक्शन जायनासलें ह्या दिसांनी आमी पळयलां कलेक्शन वॉज व्हेरी बॅड so that is why the meeting has taken place and CM has instructed all secretaries to issue challans to those people who are not following the rules of Solid Waste Management Corporation Garbage Management Act rules जे आहा ते follow कोण करिना ताका चलान घालना issue then challans from 500 to 1000 to 5000 up to 25000 challans are commercial and residential. So commercial establishment जितके आहा स्टेट ऑफ गोवा whether it is restaurants whether it is hotels they have to give segregated waste खुबशे वेस्ट मिक्स वेस्ट येवपाक लागलेले सो प्लांटांनी प्रॉब्लम जाता कॉन्ट्रॅक्टराकूय प्रॉब्लम जाता कलेक्ट करता आनी कोणाक काय पडलेलेच ना अशें जावंक जायना सो त्या खातीर रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज वीथ द विलेज पंचायत सरपंच एंड सेक्रेटरी अलॉंग वीथ द मेंबर्स तुम्ही जेन्ना मिनिस्टर आसले तेन्ना वेवस्थीत चलताले म्हणटा तुमी आतां चलना ना ना तशें हांव काय उलयना एक गव्हर्मेंट इज अ गव्हर्नन्स म्हणटा ते कंटिन्युअस प्रोसेस आनी तितून हांव आसलो आनी तूं आसलो तशें ना मेकॅनिझम सारकें आसपाक जाय जे काम करता पळय तेणी फुडें हें सारकें व्हरपाक जाय पण मायकल बाब एक सांग मायकल बाब उलो मारता मायकल मॅडम देवाले मायकल बाब तुम्ही आवाज करता आनी मागीर सगळें चालू जाता हें कशें म्हणे पळय मायकल ना सी दीस इज गोवा काल तुम्ही स्टेटमेंट केला ना गोवा इज वन ऑफ द क्लिनस्ट स्टेट अशें ट्युरिस्ट म्हणटाले एक टायमार आतां गेली 1.5-2 वर्सां जालीं हे डिक्लायन जायत गेल्लें आहा आमी वेस्ट पळयता सगल्याक वहोत पडलेलो आहा आनी तो सम पंचायत आर डुईंग व्हेरी गुड कलेक्शन कांदोली म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून न्हू कलंगूट व्हेरी गुड कलेक्शन पार्रा देर आर सम अदर पंचायत वर डुईंग व्हेरी गुड कलेक्शन आतां आरपोरा वचून बरें कलेक्शन करतात सम पंचायत आर डुईंग कलेक्शन जे कलेक्शन सारकें जायना इफेक्टीव तांकां आयज आमी रिक्वेस्ट केला आमी तेंचेर दबाव हाडूंक शकना आमी तांकां म्हणूंक शकना की तूं वायट तूं रॉंग हें तें ही तेंची पंचायत तेणी मोगान कलेक्शन करपाक जाय वेस्ट जो तर तेंचेर विलेजीन दोंगराचेर आनी नल्ल्यान आनी गटरान पडत जाल्यार इट इज गोइंग टू बी बॅड हाव लाँग यू गोइंग टू थ्रो दॅट सो सम मेकॅनिझम हॅज टू बी देर टू कलेक्ट द वेस्ट ओके आनीक तुमी आतां स्टेटमेंट स्टॉप करून